आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा हो उद्गार आमी काळजांत ताणून काडलेलो आसा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमचे सोबे आसा म्हणून हांवें तुमकां सांगलें, कित्याक बावतिस्मा वरवीं आमी सगळीं जाणां क्रिस्ता सोबे आसा आनी तो आमचे सोबे आसा. आमी कितें कोत्ता तितलें सदांच देव तातूंतल्यान वावुरता, कित्याक देव आमचे सोबे आसा. देवान सगळो फुडाकार घेतलेलो आसा. आमी तर ह्या संवसारांत आसा जाल्यार ताका लागून आमी ह्या संवसारांत पावल्या. हें ताच्याच उतरांनी आमी आयकलां. म्हणटच तो आपले येवजणे प्रमाणे सगळें कोत्ता, फकत ताका आमचें कितें जाय कशें दिसता तुमकां? ताका सहकार जाय, कोऑपरेशन जाय. आनी कोणें हें आमकां सारकें दाखयल्लें आसा आपल्या जिवितांत. सायबीण माय, हांव चाकर, जावं म्हजे सोबें तुच्या उतरा प्रमाणे, तुजे येवजणे प्रमाणे म्हजे सोबें घडोंक जाय तें घडून हाड. अशे भाशेन आमचें जिवीत जायत तर आमी शांतीन, खुशालकायेन, उर्बेन, आनंदान जियेतल्या. आतां अशें जियेतना तुमी समजूं नाका की आमचेर आडखळी येवच्यो ना. खूब उप्रासतल्यो. जितली आमी ताचे सोबें आमचें जिवीत सारतल्या, जेजूनच आमकां सांगलां तुमचेर खूब आडखळी येतल्यो, पूण हो तुमचो खुरीस घेवन म्हज्या बरोबर यात. म्हणजे तातूंतल्यान आमची आनिकूय वाड जातली, जशे भाशेन आमी आयच्या शुभ वर्तमानान आयकलां. वाड कशी जाता ती आमी नकळो. देवाचें उतर आमी आयकलेलें आसा. देवाचें उतर कशें आमचें सगळें वाडटलें तें आमी नकळो. जशे भाशेन एक शेत वमती बियो उडयता, पूण कश्यो त्यो वयर सरतात आनी गुळगुळीत तातूंत कोणो जाता तें तो नकळो. तो जाणो की हांव फकत आनी तें ओंपलेलें आसा. जमीन बरी तयार कोत्ता, बाकीचें सगळें कोत्ता, हें ताचें काम. तेच भाशेन आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर आमचे सोबें बरे भाशेन दुसऱ्यांक दिवच्याक आमी मागण्यांची मनशां जावंक जाय. आमी सगळीं जाणां मागणी कोत्ता, पूण कसली मागणी कोत्ता? वयले वयर कोत्ता. ताका लागून हाचें फळ आमकां भोगोना. मागणें म्हणजे एक संबंद. आतां पळयात, आमचे सगळे संबंद कसले आसात पळय ते. एका म्हणजे दादले बायलोच ती आतां घरकार आनी घरकान्न तांचो संबंद कसलो आसा? तांचो आनी भुरग्यां बरोबर कसलो संबंद आसा? आमी जाणो की हातून आमी खूब ओड्डूफूट जाता. कित्याक तें सारकें जावंक ना. सारकें कशें जातलें? आमी तर मागण्यांत आसत जाल्यार हे सगळे संबंद त्या मागण्याचेर आदारून आसात. आमकां ह्या दिसांनी देवाच्या उतरान कळयल्लें आसा. आमी खूब पाटी चिंतनांनीच आसता. हांगसर खूब वादळ जाता आमच्या चिंतनांनी. आमी भावनांनीच आसा. थिंचर खूब भुंय काम जाता आनी रागान, भिरांतीन आमी जियेता. आनी एक पावंडो आसा. आमी चडशीं जाणां ह्या पावंड्याचेर कितें चलता तें बिलकूल नको. आमी तर ओग्यापणान बसत, अशी सारकी बसत तर आमकां सट करून हांगसर खर्जोंक लागता. कांय ना थिंचर, पूण खर्जता. आमकां अशें दिसता की कोण तरी हांगसर किटोक आसा म्हणून, वो ज्वार आसलेली आसा म्हणून, आनी आमी मारूंक वेता, पूण कांय ना थिंचर. हे सगळे सेन्सेशन पळय आसा तें भितरल्यान आमचें सोबें आसा. हें शांत जावंक जाय. तेन्नाच की आमी वयल्या पावंड्यार सावन सारकी खोलायेन
ओगेपणांत रावता आनी तेन्ना आमी देवा बरोबर आमचो संबंद दवरता. नाजाल्यार हो संबंद वयल्या वयरूच, ओ हांगसर भावनांनीच, ओ ह्या पावंड्यार, पूण आमी नको हो कसलो पळयतो. तेच भाशेन हे आमचे संबंद पळय आसात एकामेका बरोबर, ते उत्तोळ खोलायचे न्हय. जेन्ना आमी मागण्यांत खोलायेन जिवंक लागता तेन्ना ही खोलाय आमचे मदें येवंक लागता आनी तेन्ना आमी खरी परी देवाक दिनवास दितले. कित्याक आमी पळयतले की तो आमकां सगळें कळीत करता. कितें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय, कितें सगळें तो आमकां कळीत करता. आजच्या वाचपांनी ही आमकां सांगलेलें आसा. आनी हे भाशेन तो आमचे सगळें दुसऱ्यांक उतरां आपली दिवंक लागलो की ना, ती आमची येतली. आमची उतरां आयकूंक न्हय पूण ताची. आनी ताची उतरां आयकली म्हणटूच तांकांय विसव मेळटलो, तांकांय शांती मेळटली, तांकांय बरेंपण जातलें. असलो तर आमचो मनोभव ना जाल्यार आमची प्रगती जावची ना. आनी आयज आमकां हेंच सांगतात दोनूय वपारी प्रगतीच्यो. कशे भाशेन आमी प्रगती देवा सगळें करूंक जाय पळय ती, ताका आमी सहकार करूंक जाय. बाकीचें तो सगळें करतलो. जशे भाशेन एक फांटो दाख वेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणांचे तोस्तुंगी फळां दिवंक जायना. हे भाशेन आमी सगळ्यांनी ताचे सगळें रिगून रावन कितें आमची उतरां कन्यो ती सगळी आमी दुसऱ्यांक फुडें दवरूंक जाय. तेन्नाच की आमचे मदें दादोसकाय, खुशालकाय, संतोश भोगतलो. आमी हें आतां आयकलां, हें घडीक तुमकां समजलां, पूण ते भाशेन जिवपाक आमकां गोठाय जाय. तो आमकां दिता, करपा दिता, गोठाय दिता, पूण आमी कितें तरी करूंक जाय. आमचे वस्तुंगे जबरदस्तीन आमी म्हणूंक जाय हें हांवें करूंक जाय. ते भाशेन केलें म्हणटच मागीर आमची प्रगती जावंक लागतली. तातूंत देवाच्या आसण्यांत आमी ताका सहकार करतले आनी तो आमचे सगळे आमकां विजय हाडटलो, भरपूर आमकां देण्यांनी भरतलो. आनी ही देणी आमचे पासत न्ही, सदांच दुसऱ्यां पासत. एक झाड आपल्या पासत जियेना, तें आमचे पासत जियेता, दुसऱ्यां पासत जियेता. ते भाशेन आमचें जिवीत आमचे पासत न्हय, आमचें जिवीत दुसऱ्यां पासत आमी खर्चूंक जाय. तेन्नाच की आमी परिपूर्ण जातले. आनी हें जेजू सगळें केलें म्हणटच आमकां खुशालकाय आनी दादोसकाय मेळटली. आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे धांपया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता, ताका आमी हाजीर जावया. हें सदांच घडटा, पूण आमी नकळो. आमी तर हें जाणो जायत जाल्यार सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताच्या नांवांत भायर काडया आनी आमकां तातूंतली सुटका मेळटलीच. कित्याक तो आमचे पासत हे भाशेन मेलोलो आसा. आमचें हें पातक, हें जें कितें आमकां आडायता तें काडच्या इतलो तो आमचो मोग करता आनी हांगसर आमच्यान ताका अणभवूंक जाता. भितरल्यान तो आमकां रोखडीच शांती हाडटा आनी ताच्या एकवटान रावन आमकां बरेंपण करपाक ह्या आतां मिसांतल्यान तें घडोवन येतलें. ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ करतले. कशे भशेन ताणें आपलें रगत आनी जिवीत वारयल्लें आसा आनी हेंच ताचें जिवीत तो आमकां दिता कोमयांतल्यान. आनी कोमयांतल्यान घेतलें म्हणटच आमकां ताची गोठाय मेळटा. ओदीक जशे भशेन प्रत्येकानी घडोवन येवंक जाय ते भाशेन घडोवन येवच्या.